भटक दिली वसरी भट हातपांय पसरी अशी एक पोरणी म्हण आसा. पणजीत असो देखाव दिश्टी पडटा. आमी मोजक्योच देखी दितात. सरकारी जावंय आशिल्ले वरी वागपी कांय कारवाले गोंयचे राजधानीत पळोवपाक मेळटात. ह्या सरकारी जावयांची वृत्ती टिपल्या आमचो रिपोर्टर विन्संट रोझारियोन. हे आता पब्लिक फुटपाथ हो कार पार्किंग ती तुम्ही पळया हिंगा. आनी लोकांक पळय सिनियर सिटीजनांक बा फुटपाथ सोडून रस्त्या वयल्यान चलून येवचें पडटा. सो आतां गाडी येतोर फुटपाथीचेर चलपाचें लोकांनी खंयच्यान चलपाचें तें पळया तुमी. आतां आमी आसा ते पेंजीम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे बिल्डिंगे कडेन आनी तुमी हिंगा फाटल्यान तर म्हाज्या पळयत जाल्यार हिंगा पार्किंगाक जायती सुवात आहा गाडये दवरपाची. आनी अशेंच तुमी हे सायडीक पळयत जाल्यार ही तांकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पळय गाडी चलता ती फुटपाथ ब्लॉक करून फाटल्यान म्हाज्या पळय फुटपाथ ब्लॉक करून तिका पाक केल्ली आसा. ही जरी तर त्या डिपार्टमेंटाक गाडी चलता जाल्यार ही तांकां प्रोविजन हिंगा आसलें भितर पाक करपाची. सो ती तशी पाक केल्ली नासली हिंगा. आतां आमी येयल्या म्हणून तेणें बेगीन बेगीन गाडी काडली. पळय हांव म्हापश्यान जर फुटपाथीची गाडी जर चडयली जाल्यार खंयच्या गोंयान जर फुटपाथी चलयली गाडी चडयली ट्रॅफिक पोलीस येतात आनी तालाव दिता. हांगा ऑन ड्युटी गोवोरमेंटाचे हेचेर गाडी आसा. फुटपाथ हांगा चलोन वचपाचें. हांगा फुटपाथी मनशान चलोन वचपाचें. हांगा पोरते जाला गाडी फुटपाथी चलता हांगा. आनी सायडीक पळोवंक गेले जाल्यार जर चलोन येयशी न्ही ते सायडीक पळोवंक गेल्यार गटर आहा ते गटर भरलेले ओवरफ्लो जाल्लेले आसा. आतां लोक खंयसून चलोन वचपाचे गाडये वयल्यान चलोन वचपाचें गाडयेच्या सायडीसून चलोन वचपाचें काय फुटपाथीसून चलोन वचपाचें हेचेर मातशें सरकारान लक्ष दवरपाक जाय. ह्यो गाडयो आतां सरकाराक हांगा पार्किंगेची वेवस्थाच काय ना. गोवोरमेंट जालो म्हणून कितें जालें तांकां पार्किंगची वेवस्था करपाक जाय. आमकां पार्किंग जर दुसऱ्या रस्त्याचेर उबी केली जाल्यार आमकां तालाव दितात मरे. हांकां कोण तालाव दितलो? गोवोरमेंट म्हणजे दुसरो गोवोरमेंट म्हणजे आमीच न्ही. हे टॅक्सीवाल्यांक हांकां तेंच्यांनी भितर पार्किंग करपाक जागो दिवपाचो आसता. हे पार्किंग रस्त्याचेर केल्या हे आतां कित पर्यंत हे पणजेकारांक आनी गोंयकारांक बरें दिसतलें हें पयलीं कळपाक जाय. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आनी संगीता ओली.